बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोश सोसून मरून पुनर्जीवन झाल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. बावळीनं सगळ्यांक तुमकां मागीर मगस येवकार सकाळच्या दिसा हे मिसा बेटीक वांटू घेवं. हे मिसांत आज आमी लाजरूस फेर्नांदीस हाजे पासून मागता. तो अंतरल्यार 1 वर्स भरता. वर्साचो उगडास करतना लाजरूस हे आमच्या भावाक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो भागिली जावं जेजून ताका आपल्या शास्त्रीक वैभवांत वांटो घेवंक मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासून स्विझल आल्मेदा, जोलिसा फेर्नांदीस, स्लेडन रोड्रिगीस आनी दुसरीं आपलो वाडदीस समारंभांत तांकां देवाच्यो किरीत आशिर्वाद आनी बरी भलायकी मागुया. आमची भुरगीं आपली परिक्षेंत आसात. आमच्या भुरग्यां पासून मागुया ताणें आपली परिक्षा बरी भाशेन करूं. एक आमची भयण खूब बरी ना, कॅन्सराची पिडेंत कश्टवता. तिचे पासून मागुया जेजून तिका आपलो पेखणीचो हात दिवन बरी करूं. आनी आमी सगळीं ह्या मिसांत वांटो घेतली उदीक देवाची काकुतीचेर नदर मारून देवाक आनी एकामेकाक आमी लागीं सरूंक कृपा मागुया. अशक्तायेन धरून जायते फावटी आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाची काकुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा आपयली म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनाचे चिंतून तोंडार उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पाप केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून घेवन सदांच सांगपाक मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा आपयली मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. देवा आमचे बापा, तुजे उतरावरते कृपेन तूं आमकां सगल्यांक आशिर्वादांनी भरताय. आदले पातकी जिवितांतली उतरून नवे जिणेची चाल आमी धरूं आनी अशें सासणाच्या राज्याचे मोहिमेक आमी तयार जावंक पावूं म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया.
दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. लोकान सुजानाचेर मरणाचें फर्मोण मारलें. व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हटलें, सासणाच्या देवा, सगळे गूट तूं वळखताय. दर एक वस्त घडच्या आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड तांणी फोटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांच्या खोटेपणान म्हजेर आड घडलां त्या सोगट्यांतली हांव निरपराधी. अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय? सोरेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारूंक वताली तेन्ना दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या सोबे पवित्र आत्मा आसलो तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणोंक लागलो, हे वस्तुरीच्या मरणान म्हाका वांटो ना. सगलो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मदें उबो रावून ताणें जबाब दिलो, इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इल्लें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोत सारकें सोडून काडिनासतना एका इस्रायलाच्या धुवेचेर तुमी मरणाचें फर्मोण मारलें? मुनसुबेच्या जाग्यार पोतून वचात, कित्याक हांणी तिचेर फोटकिरी गोवाय दिल्या. सगलो लोक वेगीं वेगीं थंय पोतून गेलो आनी मालगोड्यांनी दानियेलाक म्हटलें, आमचे मदें बसूंक ये आनी तुज्या मनान कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्याची बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हटलें, हांकां दोगांयकूय बरें पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलो. तांकां पयस पयस कोत्तूच दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपूण विचारलें, तूं नश्टेपणान म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताचीं पातकां तुज्या माथ्यार चोडल्यात. सोरेस्परान म्हणलां, निरपराधी आनी बऱ्या मनशाक जिवेशी माचो न्हय. तरी आसतना तूं अनितीन निर्णय दिताय. निरपराध्यांक खास लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरी सांपडली जायत. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाल. दानियेलान म्हटलें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान तांचे कडचें फर्मोण घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजी अर्दास करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपोवन ताका म्हटलें, तूं जुदाची न्हय पूण कानाची सोंसूद. सुरोपायेन तुका भुलयलो. कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायलाच्या धुवा लागीं करताल्यात आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड बें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुदाची धूव. तिच्यान तुमचें नश्टेपण सोंसूंक जायना जालें. चल, सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें ताका एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा खाल. दानियेलान म्हटलें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मदल्यानूच कातरून उडोवं आनी तुमकां दोगांकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातान तोर्सात धरून रावता. तेन्ना थंय जमलोल्या सगल्या लोकान व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगां म्हाताऱ्याचेर परतलो, कित्याक तांची फोटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणें जी खास ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा
निरपराधी बायलेचो जीव वाचून उरलो. हिलक्यान आनी ताचे बायलेन आपले दुयेस सुजाना पासत देवाचे उपकार आटयले आनी तशेंच जोकीन आनी सगल्या ताच्या सोयऱ्यांनी केले, कित्याक कसलेंच वायट तिचे सभे सांपडोंक ना. त्या दिसातान लोकांच्या दोळ्या मुखार दानियल भोव मानादीक जालो. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें न जाला. म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें न जाला. पांचवी चार तुजी चोरो ना, तुवें म्हाका विसो तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुवें म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखान खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत वटाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. भोलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचे बिराड म्हाका गावले. ओर्चीत घोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. उद्गार उबी रावया. पातक्याचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय, म्हणटा सोरेस्पर. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमची सभे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी बोस सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजेवांनी प्रदुवारांत सांपडलेली एके बायलेक हाडली आनी ताचे मुखार उबी केली. ताणें ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच प्रदुवारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरांनी मारूंक आमकां फरमायला, तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांत घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक ताणें अशें म्हळें. वडो घालून जेजू आपले बोटां जमनीर बुरोवंक लागलो आनी ताचे कडेन ते विचारीत रावले. देखून तो उबो रावलो आनी ताणें ताका म्हळें, तुमचे मदीं जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगले एकले फाटल्यान एकलो कट सरून गेले. अदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मदें उबी आसली तशीच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हळें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर कास्तीचें फरमोण मारूंक ना? तिणें म्हळें, कोणेंच ना सायबा. जेजून म्हळें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फरमोण मारिना. वच आनी हे फुडें पातोक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Pochwalnij tuka Chrystu. बांबडीनो राय शाळेंत प्रिंसिपल कसो वावुरतना आमची परंपरा आसली, रिसेस टायमार सगळे स्टाफ रूम स्टाफा बरोबर आमी इल्ली च्याव पियेताले सांगतात. आनी असो रिसेसांत स्टाफ रुमांत गेल्लो आसतना
दोग ते भुरगे एका सुपुल्ले भुरग्याक घेवन आयले आनी सगलो स्टाफ थंड जालो. एका धाकटुल्या भुरग्याक हाडलो आनी ते म्हणूंक लागले हाणें आंब्याचेर फातर मारता आसतना जोनेलाचो आरसो फोडला. ताका धरून घेवन आयले मजेशी. कोणेच कांय म्हळेना. सगलीं स्टाफ सगळे टिचर्स ह्या भुरग्याकूच पळोवंक लागले. हो भुरगो आपली मान बागावन कोणूय तरी आपल्याक तापयतलो बोबाड करतलो असो रावतालो घोडी. कोणें कांयच म्हळेना. ताकाच पळोवंक उरली. ताणें आपले दोळे वयर उगडले. कोणूच जाप काडिना. सुपुलो भुरगो तो रडूंक लागलो. रडूंक लागलो फोर्सान आनी मजेशी आयलो आनी फादर सॉरी म्हणूंक लागलो. हांव आनी फातर मारचो ना आनी गेलो. भयणी भावनो, आयचें शुभ वर्तमान एक योस्तरी प्रतवारान सांपडलेली ताची खबर आमकां आयकूंक मेळ्ळ्या. हो एक देखावो आमचे दोळे मुखार आमच्यानी हाडूं येता. आसा ती बायल फारिजेवांनी धर्मशास्त्रांनी धरून हाडल्या. सकाळ फुडें बागेंचो हांव सांगता ते सोदूंक भोंवताले म्हणलेल्या भाशेन कोणाक तरी धरून हाडूं. ती सगळीच खालती सारकी विनम्र जाल्या. लॉस जालें तिका. तिचें जिवीत एके भाशेन खालापटलां. तुवें आसात हे जाणटे हे मनीस जे तिका घेवन आयल्यात ताची भावना ताची चिंतप ते सोदूंक भोंवताले कोण तरी चूक करता जाल्यार. आपूण नितळ काळजान आसात. आपल्याक कसलोच गुन्यांव ना. आपूण बरे मनीस सात्वीक मनीस अशें चिंतताले आनी ते घेवन आयिल्ले ती वस्तुरी. असले तांच्या हातांनी फातर मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे तिका फातरांनी मारूंक जाय तेच सांगतात जेजू. तूं कितें म्हणटाय? तांकां संतोश भोगतालो धरूंक कला आपटूंक मनशाक. They had bad intentions. John says early in the morning they went to see, to catch this woman caught in adultery. दादल्याक सोडलो ताणी. तोय तितलोच गुन्यांवकार पूण ताका धरलो ना. अस्तरेक धरली. आनी आसा जेजू बागेन जिवा म्हणटा ते ताका धरूंक सोदताले. ताचेर बोगलान घालचे खातीर कसलेय नीब सोदून काडून बोगलान घालून. आनी पळयात जेजू शांत. फातर मारूं येताले फातरांनी तिका मारूं येताले ना बावंबडीनो. रोमान सरकाराच्या हाताखाल जुदेव लोक जियेतालो. फकत रोमान सरकाराक पदवी आसली मनशांक मारूंक जिवेशी मारूंक. जुदेवांक नासली. देखून ते पिलाताशी वतात ताका जेजू. पिलाता लागीं मागतात ताका कुशार मार. दुसरे सुवातेर फातरांनी मारूंक ते जेजू लागीं मागतात. कायदो आसलो
आनी ते कोट करतात. मोइजेसाचे शास्त्रा प्रमाणे पयले वाचपात आयकलां आमी, सुजनाक मारूंक येतात, निरपराधी वस्तुरी, ते नितीदार जाणटे ते बोगलान घालतात तिचेर आनी तिका फातरांनी मारूंक वतात. जातालें फातरांनी मारूंक, बट नॉट इन रोम, नॉट इन इज्रायल. ड्युरींग द टायम ऑफ रोमन्स जायनासलें. जेजूच्यान तिका फातराय म्हणूंक जायनासलें. फातराय को म्हणटलो जेजू, तो सांगतालो हांव सोदूंक आनी सोडूंक आयलां. कोणाक? पातक्यांक. पातक्यांक सोदूंक आनी सोडूंक आयलां. को म्हणटलो आसलो जेजू, ताका तिचेर फातर मारात. कित्याक? आपल्या बापाची दया काकूत तो सगळ्यांक शिकयतालो. एके वाटेन आसली ही वस्तरी आनी दुसरे वाटेन जेजू, जाका ते सांपडावंक सोदी. ताच्या तोंडांतलें कितें तरी येता उतर धरूंक सोदी. आनी जेजू शांत, कोणाक पातोक ना, पयलो फातर मार. कोणाक पातोक ना, पयलो फातर मार. देवाचो पूत तो, मनशाची मनां काळजां वळखतालो. देखून भाग्यन जी हांव सांगता, सगळे गेले. कोणाक पातोक ना, मार फातर. ते भियेले जेजू, फातर उडून गेले. आनी भाग्यन जी हांव सांगता, जाणटे ते पयले गेले. भाव भयणीनो, आमी आज घरा वयता आसतना एके वाटेन सुजानाची खबर आमी आयकल्या. एल्कियाची धूव सुजाना आमी मोठ्या आकारान वाचलां. तुमी घरा भितूच वाचूं येता. दानियल चॅप्टर 13, 13वा विसर, दानियलाचें पुस्तक, दानियल प्रवादीचें पुस्तक. हे जाणटे, हे नितीदार हे वस्तुरेचेर बोगलान घालता आनी लोक तांचें आयकता, फातरावंक मागतात तिका. निरपराधी वस्तुरी. आनी देव दानियलाक ताचे सगळें आशिल्लो आत्मो जागयता, नीत करून दिता. हे वस्तुरेक जेजू हे वस्तुरेक बक्षिता तिचे पातक आनी म्हणटा, आनीक पातक करिनाका. वच बाय, आनीक पातक करिनाका. काय बरें जेजूची वागणूक. आमची सवय एक एकल्या सवय. फाल्यां आमी प्राचीत संस्कारांत वांटो घेतल्या. बराबर सोगलीं आमी. जेजूची उतरां आमकां हीच, वच आनीक पातक करिनाका. हांव बोगसणें दिवंक आयला, मनशा कुळाक सोडूंक आयला. देखून आमच्या दोळ्या मुखार जेजू हो कुरीस वता तो दिश्टी पडटा. आमच्या पातकांचो कुरीस, आमच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो. भाव भयणीनो, फाल्यां आमी अपिराचीत संस्कारांत वांटो घेत आसतना आमी हे वस्तुरे भाशेन वसूंक पातकी. जायते तरेची पातकां. पूण थंय आशिल्लो याज्ञीक जेजूचे रुपान, जेजू तो याज्ञिकाच्या रुपान आमकां तापयना, बोबाड करिना, बापाचें बोगसणें दया काकूय दिता. जेजू तो आमकां आपले वेंगीन घेता आनी आमकां वस्तुरेक म्हळें ते भाशेन म्हणटा, हांवूय तुजेर फर्मोण मारिना, वच आनीक पातक करिना. भाव भयणीनो, देवाची काकूत, देवाचें बोगसणें अणभवूंक आसतान आमी ह्या पिराचीत संस्काराक तयारी करुया. आनी तोच जेजू जाणें वस्तुरेक बोगशिली आमच्या अवताराचेर येता, ताचे कडल्यान आमकांय आमच्या अशोकतायेंतली
आमकां मेकळी कर, बोगोस आनी नवें जिवीत जिवंक आदार दी म्हूण मागुया. बेटोनिंग आमी गायन गावया. निष्कोडोंग निर्मोल उंडो C27 पान 39 C27 पेज 39. मानता तसले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाव सर्वेस्वर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा, आमचे मोगाळ बापा, पास्कांची परब समोरूंक आमी तुजी भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राचीन काळाचे दोणवणीचो फोड कसो आमची नितळ जाल्ली काळजां तुका आमी संतोशान भेटोवशी कोर. लाजार आमच्या भावाक तुज्या सासणाच्या वैभवान वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन भासुया. वैवश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवेदर आनी सासणाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन भासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळे संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वांकडणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसोवच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रगताची काल्स.
नवे आनी सासनीक करोराची रगत पातकेंचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबर्ताचो गूट परगुटुया तुजे कुर्सा आनी पुरो जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या संवसाराच्या सर्व वंडारां आमची सोडवण कर. बाप्पा तुज्या मनाचो आनी पुरो जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विश्रायल्लेची पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बाबा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस दवरून मेळ्या समेस्तांक तुजें पुर्तुगीज मुखामोल पुरिंग फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माई सांगती लोकें धर्म दिता आनी सरकाणी तुका मनवल्यात सगळे भोगतां बरोबर ससणेच्या सुखान आमकां वाडोली. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं तूं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतले आमकां दिवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानूत ऐकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांती सुटय आनी सोराखांतली वाटाय कित्याक उरकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन पुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशेभर म्हणे तिका शांती दी. तूं सिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासणांच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. प्रदुवरान सांपडलेली वस्तुरेक नव्या जिविताचो बरवंस दिल्लो जेजू तिची पातकां बक्षिल्लो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. ताचे जेवणांत वांटो घेवन आमी ताचें बक्षण येवन भोंवतली सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावया.
D13 Amen. जेजू बऱ्या गावड्या पान 54 D13 page 54. One, two, three, 1, 2, 3. प्रार्थूया. प्रितीचे बापा, तुझ्या पुताच्या जेवणा वरवीं तुवें आमकां नवें बोळ दिलें. हे बोळान आमच्या वायट वणवण्यांचेर आमी झुजतल्या आनी आमचे ओत्मे नितळ सांबाळटल्या म्हूण भास दिता. अशें जेजूचो पाटलाव करून तुडतान आमी तुजेशी पावशी कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आज सांजे 4 वरांचेर तेच आनी ते उपरांत संस्कारा मुखार मागणी आनी हिलिंग सेशन आसतलें. उपकार करून जाता तांणी वांटो घेवचो. फाल्यां आमचे इगोर्जेंत प्राचीत संस्काराची रीत सांजे 5 ते 8 पर्यंत हांगा जायते आमचे पणजेचे वारादाचे पाद्री डायसिजन आनी रिलिजियस हांगा आसतले. आमकां आदार दिवं. उपकार मागता आमी वेळार येवया. 8 वरांचेर आमी इगोज बंद करतले. 8 वरांचेर तांकां इल्लेशें जेवण खाण म्हणटच वेळार येवचें. बरे भशेन तयारी करची. सवकास
कसलीच लूट करिनासतना सवकास बरे भाशेन आमी ह्या प्राचीन संस्कारान वांटून घेवया. तुमकां आदार दिवंक हांगा एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स हें पेपर आसा, हांगा पेपरान दवरता आमी. ही एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स एक एकल्याक आमकां नियाळ करून आमचेरूच आनी तयारी करून ह्या पिराची संस्काराक तुमी ताची झेरॉक्स काडूं येता, एकामेकाक दिवं येता, वॉट्सॅपाचेरूय पाठोवं येता. बरे भाशेन तयारी करून आमी ह्या पिराची संस्कारांत वांटो घेवया. सगल्यांक तुमकां चडान चड देव बरें करूं. काल सगळी मांडावळ तुमी वॉलंटियर्स तशेंच कॉफ्रात बरे भाशेन तुमी मांडावळ चलयली देखून तुमचे सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. पातक करिनासतना कृपेचें जिवीत जियो जेजूचे नांवेन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखां. आपटोन सायबा पडला शेवटाक गायन गावया. I 1 पान 116 I 1 पेज 116.